तुये पेडण्याच्या दिव्यांग भुरग्यांच्या आत्मविश्वास शाळे खातीर बेगीनूच साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले। 2008 ह्या वर्सा बांदिल्ल्या ह्या शाळेची दुरुस्ती जावची अशी हेरांची इच्छे प्रमाण आता बेगीनूच ह्या शाळेक बिल्डिंग बांदपाक अर्थीक मजत करची अशें आवाहन तुये जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत केले। स्पेशल चिल्ड्रन्सांक लागून पेडण्यान अशें खंयच स्कूल ना। म्हाका दिसता पर्वरी संजय स्कूल आसा, खूब पयस वयचें पडटा आनी सराची हांव मेहनत पळयता, कधी विजीटय करता आनी सरान म्हाका एकदां प्रपोजल सांगलें की तूं लिगल एडवायजर रावतलो काय म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें। पेडण्यातली पयली शाळा आसा आनी आमी भरपूर अशे प्रयत्न केले आनी खूब आमच्या लोकांनी लोकल आहा सगळ्यांनी आमकां खूब मदत केली आनी शेवटाक आतां आमकां एक गव्हर्मेंटान एक जागो दिलो 3,410 स्क्वेअर मिटर। हेतून आमी एक प्रोजेक्ट करपाचो हे केलो ते लोकली किंवा पेडण्यातले किंवा भायले जे आसात तेंच्यांनी सगळ्यांनी पाठबळ आमकां स्कूल बांदच्या खातीर दिवचें। गोडके चेअरमॅन आत्मविश्वास स्कूल। आमी जेन्ना आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की एक बरी हांगा सुसज्ज अशी बिल्डींग जावची, आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल घालो आनी गव्हर्मेंटाचे आमचे जे प्रमुख आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशेंच तांचे मंत्रिमंडळातले वेगळे मंत्री आमदार माजी आमदार आनी तो आमकां एकदम बऱ्या पैकी सपोर्ट मेळ्ळो। आतां आमकां ही बरी बिल्डींग जाल्ली जाय। आमच्या आमदारांची थारोलकरान MP लेड फंडांतसून आमकां 1 कोटीचो सकयलो फ्लोर बांदता अशें सांगलां। सो आमी ताजे कडेन परत वतले आनी कशें कितें आसा तो एक प्लॅन आमी तयार करतले। तशेंच ह्या ज्या भुरग्यांक आमच्या पेडणे तालुक्याच्या भुरग्यांक जी फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्या खातीर एक बरी वेल इक्विप्ड आमकां एक बिल्डींग जाय आनी ती बिल्डींग जर जावंक जाय जाल्यार आमकां सगळ्या पेडणे तालुक्यांनी सगळ्या गोंयभर लोकांचो आमकां ताका फायनान्शियल सपोर्ट जाय। कित्याक आमची एक धाकटीशी संस्था आमकां लोकांक कितें कितें डोनेट करून आमी वयर हाडलेली आसा। ती जे भुरग्यांक जर अशी बरी एक बिल्डींग दितले जें आमचें स्वप्न आसा ते सगळे गोंयचे लोक हे स्वप्न आमचे त्या भुरग्यांचे पूर्ण करूंक शकता।